गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज ब्रेकफास्टाक केला आहे पोळे अँड चटणी. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आसात तुम्ही सगळी? सो आता हांव करता मिरसांग वाडटा. अजून पर्यंत नुस्तें काय मेळुना, बट स्टील हांव वांटून दवरता. सो इन केस विशाल जर आयलो जाल्यार घेवन येतलो, ना जाल्यार मागीर कितें सवराक कडवण करपाचें कांद्याचें. सो हांव जस्ट वांटून दवरता बिकॉज एकदां लायट बीन वता म्हणून. सो आज न्ही हांव एक कितें तरी करतलें, स्वीट डिशूच तें. सो हांगा तुमी पळयतात नाल्ल आसात, होळी आसा ती. म्हणजे एक्चुली तुम्ही जाणा की देवाचे जे नाल्ल असतात, म्हणजे आमी ओटी भरतात किंवा कसले देवाचे रिलेटेड नाल्ल असतात, ते सदांच भट सांगता की तेजे गोडशें करा, गोड करा, कितें गोड करून खायात. पण फ्रेंड्स आतां इतले नाल्ल आसा ते कितें करपाचें तेंच म्हणून आमगेर तर गोडशें मोस्टली स्वीट कोणाक नाका. म्हाका आवडटा पण विशालाक बीन तितलें आवडना, बाकीच्याय कोणाक आवडना. सो हांव जस्ट एक तेजें स्वीट डीश करता. ती म्हणल्यार तुमी जाणा की खोबऱ्याची वडी म्हणटात, तुमी म्हणटात की सोयेची कापां. सो आतां हांव ही सोयेची कापां करता आनी सोयेची कापां साखरेन करतात खरें, पण आज हांव ती गोडान करतलें, गोड घालून करतलें. सो तुमी रावात म्हाजे बरोबर. आज हांव तुमकां सोयेची कापां दाखयतात कशी करता तें हांव. सो पळयात म्हाज्या कशी करता ती हांव. हांगा मिरसांग वाडटा फ्रेंड्स, हे पळय तेजोच आवाज येता तो एक्चुली. फ्रेंड्स ही कातली हांवें सोय. दोन तेतून खोबरी आशिल्ली, म्हणजे म्हाका सामकी खोबरी नाशिल्ली पण मातशी सुकी जाल्ली म्हणून हांवें किसली ती. आनी थोडी पळय अशी कातल्यो आसा. सो हांव हें आतां कितें करता, मातशें म्हणजे गर्र करून एक मिक्सराचेर वांटून घेता. बेश्टें उदक घालनासतना बेश्टें सुकें मिक्सराक लावन घेता हें, म्हणजे मातशें तेजी फायन मातशी पेस्ट जातली. सामकी फायन न्ही, मातसो असो, म्हणजे हे मोटे मोटे जे कातल्यो बीन आसा त्यो उरपाना म्हणून हांव मिक्सराचेर थोडें लावन घेता हें सोय. फ्रेंड्स हांवें मिक्सरार बी अशी बारीक करून घेतल्या. सामकी बारीक करूना, मातशी अशी बारीक केल्या इतली. हांगाय थोडी काडून घेतल्या. सो आतां आमी आमचें नेक्स्ट स्टेप करया रेसिपीचे. सो फ्रेंड्स हांवें कायल दवरल्या. सो सगळ्यांत पयलीं हांव हितून 2 चमचे तूप घालता. तूप मातशें सारकें मेल्ट जातकीर तेतून हांव ही सोय घालता. बरें हें तुपान परतून घेता. एक 5 मिनटां तरी मातशें तळसून घेवपाची बरी ही सोय. फ्रेंड्स हें आतां तळसून जाला हो बरे भशेन सोय ही, बिकॉज वासाचेरूच कळटा, म्हणजे वास म्हणजे येता. म्हणजे जेन्ना सोय सारकी तळसता, आमी मसाल्याक बीन तळसितात तेन्ना वास येता, तसोच येता. तुमकां अदमास कळटलो की सोय बरे भशेन तेलान तळसून जाल्या ही. सो आतां हांव गोड घालता. सो हय, हांव साखरेचें करना, गोडाचें करता. सो म्हाजे कडेन हें ऑर्गेनीक गोड हांव यूज करता. म्हाजे कडेन हें सुमधूर म्हण त्या कंपनीचें आसा गोड. सो हें ऑर्गेनीक गोड आसा. सो तुमी नॉर्मल गोडूय यूज करपाक शकता, तशें कांय ना. जस्ट म्हाजे कडेन आसा म्हणून हांव हें यूज करता. सो हांवें 1 वाटी घालता आनी एक वाटी घालता आनी इल्लें घालता. सो हांवें 2.5 वाटी गोड घाला. सो तें आतां हांव बरें हितून मिक्स करून घेता सोये बरोबर.
गोड आता कंप्लीट मेल्ट जायसर परतून घेवपाचें. फ्रेंड्स हे म्हणजे बारीक फ्लेमीचेरूच करप, लो फ्लेमीचेरूच, नाजाल्यार सकयल लागपाक शकता. तसो नॉन स्टिक तवा आसा, नॉन स्टिक कायल आसा, पूण तरी बारीक फ्लेमीचेरूच परतून घेवपाचें. फ्रेंड्स हे आमचें आतां बरे भशेन एक जाला. हें पळया तुमी कलर काय बरो येयला, बेस्ट सारको. ऑर्गेनीक गोड न्ही अशेंच आसता, ऑर्गेनीक गोडाचो कलर न्ही बरो आसता. आनी हांव करता केन्ना केन्ना ऑर्गेनीक गोड यूज. फ्रेंड्स हे आमचें आतां बरे भशेन तळसून जाला. म्हणजे तुमी आतां कलर पळयलाच आसतलो, कलर पळया. आतां हे आमी ही कायल आतां सायडीन काडून दवरया. आनी आतां हांवें दुसरें पॅन दवरता. सो फ्रेंड्स आतां सेकंड स्टेप जाली आमची. आतां थर्ड स्टेप आमी खवो करून घेवया. तुमी खवो आयकला आसतलो. सो हो एक हांव खवो आतां करून दाखयता तुमकां घरा कडेन. अदरवायज तुमच्या घरान जर पेडे आसा, आतां आमी कितले जाण आमकां खंयी पेडे मेळटा, ते पेडे उरतात तशे फ्रिजान. सो ते पेडे तुमी यूज करपाक शकता ह्या रेसिपीन. सो म्हजे कडेन सद्या पेडे ना हाडलेले, सो हांव तो आतां खवो करता. सो हांव कसो करता तो पळयात तुमी. सो फ्रेंड्स परत हांव हितून 1 चमचो तूप घालता. तुपा शिवाय म्हणजे स्वीट डिश बरे जायत ना, तुमी जाणा. हेतून हांव हे 1/4 कप सुमार दूध घालता. 1/4 वाटी पळय, ही घेतल्या वाटी हांवें 1/4. ही नेस्लेची एवरीडे मिल्क पावडर आसा हें. आनी हांवें स्पेशली हें धाकटें सॅशेट आयलां. हें 10 रुपयाचें एक सॅशेट आसा. सो हांव हांगा हितून 2 सॅशेट यूज करतलें. सो तुमकां अदमास कळटलो 2 सॅशेट म्हणल्यार. आनी हांव एक करून घेता. सो गॅसाचो फ्लेम हांवें मिडियम हाय केला. कंटिन्युअस अशें स्टर करत रावप, कित्याक नाजाल्यार लागपाची शक्यता आसा. सो म्हणजे करपपा शकता, म्हणून हांव ते कंटिन्युअस अशें स्टर करून घेता. जायत येयला आमचो खवो. सो आमचो खवो रेडी जाला फ्रेंड, पळया तुमी. सो फ्रेंड्स हो खवो जाला न्ही, पळयलो न्ही तुमी. तो हांव हेतून एड करता. सो फ्रेंड्स आतां परत हें बरें मिक्स करून घेता हांव खवो आनी हें. हांवें वेलची पावडर करून दवरला. सो हितून हांव हाफ स्पून हें घालता, इलायची पावडर. आनी परत एक करता. बरो वास येयलो फ्रेंड्स. सो हितून हांव परत आनी 1 स्पून तूप घालता. फ्रेंड्स हे पळयात आमचें जालां आतां. सो हें परफेक्ट जालां आतां. सो आतां आमी हेका सेट करपाक दवरया. फ्रेंड्स आतां सेट करपाक म्हाजे कडेन आनी वेगळें आयदन ना. सो हांव हेका तूप लायता प्लेटीक. हांव अशें तूप लायता.
ते तूप ग्रीस करता हांव हेका आमी केला ते गरम आसतना घालप हितून मातशें गरम लागतले बट वयल्या वयर अशें करप भायरूच दवरपाचें अशेंच आतां आमी हें 1 वर सेट करपाक दवरया फ्रेंड्स तुम्ही पयली आतां रेसिपी आतां हांवें हें सेट करपाक दवरला तें पयलें तुमी मागीर तेजे हांव अशें कापां करतली सोयेची कापां सो ती तुमकां हांव दाखयता आनी ही रेसिपी तुमकां कशी दिसली तेंय सांगात म्हाका कमेंट करून तुमी ट्राय करा एक सदां साखरेचें करता आतां गोडाचें करून पळयात टेस्ट करून मागीर विशाल आसात न्ही म्हाजो टेस्टर जज सो तो सांगतलो कसो जाला तें सो थँक्यू म्हजी रेसिपी पळयल्या बद्दल फ्रेंड्स तुमी रेसिपी पळयली हांवें केली ती आतां सो ते मातशें सेट जाय सर म्हाका तुमकां एक प्रॉडक्ट दाखोवपाक जाय आनी तो म्हणजे तुमी म्हणजे स्कीन पयल्या आसतली आतां हांव थंय किचनान आशिल्लें आनी सगळें म्हजें स्कीन ऑयली जाल्या पळयात एक्चुली म्हजें स्कीन आतां गरमे दिसांनी हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें गरमे दिसांनी स्कीन आसा ती ऑयली उरता आनी ऑयली जाली की ते पिंपल्स येवपाक स्टार्ट जाता आनी खूब म्हणजे बाकीचे स्कीन इश्यूज स्टार्ट जाता सो स्कीन सदांच हायड्रेट दवरपाची तेज्या खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल उदक खूब पिवपाचें हायड्रेट रावपाचें आनी सेकेंड थिंग आज म्हाका तुमकां एक प्रॉडक्ट दाखोवपाचो आसा 2 प्रॉडक्ट आसा एक्चुली आनी हे ऑरिफ्लेमाचे प्रोडक्ट्स आसात ऑरिफ्लेमाचे लव नेचराचे प्रोडक्ट आसा सो लव नेचर तुमकां नांवा वयल्यानूच कळ्ळा आसतलें की हे प्रोडक्ट नॅचरल आसा हेतून कांय हार्मफूल केमिकल्स ना सो हे लव नेचराचो हो फेस वॉश आसा जेल बेस्ड फेस वॉश आसा आनी हो प्युरिफाईंग 2 in 1 मास्क एंड स्क्रब म्हणजे ह्या हितून मास्कूय आसा म्हणजे फेस पॅकूय आसा आनी स्क्रबूय बीन आसा आनी हे जेल बेस्ड फेस वॉश हितून मेन इन्ग्रेडियंट आसा ते ऑर्गेनिक टी ट्री आनी लायम सो हे दोन्ही ऑयली स्किना खातीर खूब बेनिफिशियल आसा दोन्ही हे प्रोडक्ट आसा ते सो आमी हे आतां म्हजी स्कीन तुमी पळयल्या ऑयली जाल्या सो तेज्या खातीर हांव पयलीं हो लव नेचराचो प्युरिफाईंग जेल बेस्ड फेस वॉश लायता सो पळया असो आसता हो जेल बेस्ड सो हांवें फेस वॉश लायिल्लो आसा फ्रेंड्स सो हांव आतां फेस वॉश करून येता सो फ्रेंड्स हांवें फेस वॉश केलो तुमकां फेस वॉशाचेरूच कळटलें की म्हणजे ऑयलीनेस गेला म्हणून पळोवपाक शकता तुमी सो आतां हांव यूज करता तें हे लव नेचराचे प्युरिफाईंग 2 in 1 मास्क एंड स्क्रब सो एक्चुली हो प्रॉडक्ट म्हणजे खूब कित्याक बरो आसा कित्याक 2 सेपरेट कॅरी करपाची गरज ना म्हणजे स्क्रब आनी पॅक स्क्रब आनी मास्क वेगळे वेगळे ट्यूब कॅरी करपाचो गरज ना एकूच ट्यूबान तुमकां स्क्रबूय बीन मेळटा आनी मास्कूय बीन मेळटा सो हांव हो लायता हेजे जे टेक्स्चर आसा ते क्रिमी आसा फ्रेंड्स आनी ते फेस वॉशाचे टेक्स्चर जेल बेस्ड आसा सो हे हांव इवनली अशें म्हणजे लोवर टू अपवर्ड डायरेक्शनान लायता सो हांव पयलीं हो फ्रेंड एज अ मास्क म्हणून लायता अदरवायज तुम्ही जर पयलीं स्क्रब म्हणून लायता जाल्यार
लावून थोडो मसाज करपाचो. ॲक्च्युली कशें करतात आमी पयलीं स्क्रब करतात मागीर मास्क लायता, पण हांव हो पयलीं एज अ मास्क लायता, म्हणजे मातसो सुकपाक दिता तो. एकदम ड्राय करपाचो ना. सो हांव मातसो वेळ दवरता. फ्रेंड्स आमचो आतां हो पॅक कंप्लीट सुकूना, मातसो सुकला. सो आतां हांव ताका मसाज करता एज अ स्क्रब म्हणून आतां हांव हो यूज करता. हांवें उदक घेतलां थोडें, सो तें हांव फ्रेंड्स हितून असो म्हणजे हलको असो मसाज करता. सो तुमी हे पयलीं स्क्रब करून मागीरूय पॅक म्हणून दवरपाक शकता. हांवें हांगा ऑपोजीट केला. मेजरली नोजा कडेन फ्रेंड्स ते हे आसता ब्लॅकेट्स, ताका बऱ्याक पडटा हो. म्हणजे हे ब्लॅकेट्स खूब कमी जाले हितून. सो फ्रेंड्स हांवें स्क्रब लावून जाल्लो आसा, आतां हांव फेस वॉश करता. सो फ्रेंड्स हांवें फेस वॉश केलें. बरें दिसलें. सो फ्रेंड्स एक्चुली खूब बरें दिसलें, फ्रेश दिसलें. सो हे आशिल्ले लव नेचराचे फेस वॉश, मास्क आनी स्क्रब. सो कोणाली ऑयली आनी एक सांगता, हे प्रोडक्ट आसा दोनी हे फॉर ऑयली स्कीन. कोणाची ड्राय स्कीन आसा, कंप्लीट ड्राय स्कीन आसा, तेणी हे प्रोडक्ट यूज करप ना. कोणाची ऑयली स्कीन आनी नॉर्मल स्कीन, ऑयली आनी नॉर्मल स्किनाकूय चलता, पण ऑयली स्किनाक हे खूब बेनिफिशियल आसा फ्रेंड्स. सो हे आशिल्ले लव नेचराचे प्रोडक्ट्स. सो तुमी म्हज्या फेसार पळोवपाक शकता, ऑयल म्हणजे एकदम गेला. होदो म्हणजे कसो आशिल्लो, एकदम टायर्ड दिसतालें हांव, म्हणजे घाम येयल्लो बिकॉज हांव किचनान आशिल्लें. सो आतां बरें फ्रेश दिसता, फ्रेश लूक जाता हितून. सो तुमकां जर हे प्रोडक्ट जाय ऑरिफ्लेमाचे जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगात. हांव डिस्क्रिप्शनान लिंकूय दिता, थंयच्यानूय तुमी ऑर्डर करपाक शकता. आनी जर तुमकां आनीक सांगपाचें आसा, तुमकां जर ऑरिफ्लेमान जॉइन जावपाचें आसा, म्हणजे वर्क फ्रॉम होम जॉब, तुमकां ऑरिफ्लेमाचो जॉब करपाचो आसा जाल्यार थंय म्हाका सांगात. हांव म्हजें ईमेल ID दिला फॉर बिझनेस क्वेरीज. थंय तुमी म्हाका मेल करपाक शकता. अदरवायज तुमी म्हाका इंस्टाग्रामाचेरूय बीन मॅसेज ड्रॉप करपाक शकता. इंस्टाग्रामाची ID हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. सो हे आशिल्ले लव नेचराचे प्रोडक्ट्स. ना बर्फी. इंसान को भूख ना हो फिर भी ये खाना खाने पर मजबूर करते. बिल्कुल सही बात है. और भी कुछ लिखा है. सो फ्रेंड्स आमची ही टेम्पटिंग सोयेची कापां रेडी आसा गोड घालून. खूब टेस्टी जाल्या, विशालान टेस्ट केली आनी तुमी ट्राय करात ही रेसिपी. आनी तुमकां ही रेसिपी कशी दिसली ती म्हाका कमेंट करून सांगात. सो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आनी जर तुमी चॅनलार नवीन असल्या जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा चॅनल म्हजो नवीन रेसिपीज पळोवपाक. लव यू ऑल. बाय बाय.